हालीं तेंपार गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गवे रेडे दिश्टी पडटात। लोकवस्ती कुशीच्या शेतांनी हालीं तेंपार गव्यांचो वावर वाडला। गवे शेतां तशेंच बागायती आनी हेर पिकावळींची नासधूस करतात। ताका लागून शेतकारांचेर हावळ आयल्या। सावयवेरें पंचायत वाठारांतल्या पालवाडा, शिलवाडा आनी बोणये ह्या वाठारांत गव्यांनी कुळागरां आनी काजू सयत अणशींची नासधूस केल्या। जून जाल्लीं अणसां तशेंच अणशीचे रोंपे खावन उडयिल्ल्यान अणसाचें पीक घेवपी शेतकार संकश्टांत सांपडल्यात। सरकारान हाचेर उपाय काडून शेतकारांक थाकाय दिवची अशी शेतकारांनी मागणी केल्या। तुमी फाटली कितलीं वर्सां जालीं हांगा अणसांचें उत्पन्न घेता? अणसाचें म्हाजी ती आदींची 50-60 वर्सां जालीं। 50-60 वर्सां? 60 वर्सां जालीं। अंदू अणसाची पिकावळ कशी कितें आसा? अंदू अणसाची पिकावळ बरी आहा। तुमकां हांगा कितें गवे रेड्यांचो बीन कितें त्रास जाता म्हणटाले तुमी? गवे रेड्याचे भरपूर त्रास जाता। 4 फावटी येयले अणस एके वाटेन सबन काबार केली आनी सगळी नाशाडी करता। सामकें धुमशण काडून सामकें फिंकराची पायप मोडटा आनी ते भायर तुका कावट्यो आडयो करता, केळमे उडयता आड करून सगळें नाशाडी करून उडयता कुळागरां। हे फाटले 8 दिसां चालू गवे 4 दीस सेगीत येयले आनी जवळ जवळ म्हाका 500 अणसां सुमार म्हागेलीं खावन मोकळी केली। तेन्ना म्हाका खूब नुकसान जाल्लें आहा। तेन्ना हेजेर सरकारान कितें तरी उपाय करचो। सद्या मी आसा शिलवाडो सावय हांगा ज्या वाठारांत कुळागरां आसा, अणशी आसा, काजू बागायती आसा, पूण हांगसरले शेतकार सद्या एका गंभीर समस्येक तोंड दितात ती म्हटल्यार गवे रेड्यांची समस्या। हांगा जितली अणशी आसा सद्या अणशींचें पीक बरें येयलां, पूण अणसां फुलोंक लागलीं, मातशें बोंडां जावपाक लागलीं म्हणटकीर गवे रेडे येता आनी वयलें बोंड खावन वता। त्या खातीर हांगसरल्या अणसां उत्पादक शेतकऱ्यांक खूब लुकसाण सोंसचें पडटा। आतांच आमी पळयलां तुळशीदास गिरोडकर हांणी सांगलें त्या प्रमाण तांकां फाटले 4 दिसांक सुमार 500 ते 600 बोंडां तेंगेलीं खाल्या आनी तांकां हजारांनी रुपयांचो फटको बसला। सरकारान हेजेर कितें तरी उपाय येवजण करची आनी गवे रेड्यांचो बंदोबस्त करचो अशी तुळशीदास गिरोडकर तशेंच हेर अणशीकार जे उत्पादक आसा, अणसां उत्पादक तशेंच कुळागरी मनीस आसा तेंची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर शिलवाडा सावयच्यान हांव शेखर नायक।